हरमल पंचायत वाठारांतले गिरकर वाड्यार NDZ परमिशन घेनासतना तशेंच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्ले सुरू केल्ले 4 माळ्यांचे हॉटेल पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान सील केले। बुधवारा सुनावणे वेळार हायकोर्टान कसलीच परमिशन घेनासतना येदे व्हडले हॉटेल इको सेन्सिटिव्ह नो डेव्हलपमेंट झोनात कशें चलपाक शकता काय म्हूण अजाप उक्तायले। गिरकर वाडो हरमला सर्वे नंबर 63/92 TCP पंचायत वा GCZMA सारख्यांची परमिशनां घेनासतना हॉटेल उबारला म्हूण निरीक्षण। हॉटेल वडोवपाची ऑर्ड पयलींच काडल्या, मात प्रतिवादी मालकान हे ऑर्डीक अपीलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिला म्हूण हरमल पंचायतीन कोर्टाक सांगले। हॉटेल बांदला ते सुवातेर पोरणे घर आशिल्ले म्हूण तलाटीचे गट बुकांत नोंद आसा, ताचो तपास जावपाक जाय। सरकाराच्या लँड रेकॉर्डान कांयच दिसना म्हूण एजीन कोर्टाक म्हायती दिली। ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना हॉटेल सुरू केले म्हूण हायकोर्टान हॉटेल मालकाक धुलो, सांजे मेरेन हॉटेल सील। प्रतिवादी मालकाक एफिडेविट फायल करूंक प्रास दिवन सुनावणी 1 नोव्हेंबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।